एक शॉकिंग म्हणजे इतलो शॉकिंग जे उठाक आमी आमची पेरंट बॉडी म्हणटात आनी कोणाच्याच मनान ना की एक उठाक डिसलॉज करपाची तांकां म्हणजे उठाक एज आमी लेगीत जेन्ना पेटिशन फायल केलें इट वॉज नॉट अगेन्स्ट उठाक इट वॉज अगेन्स्ट द मेंबर्स ऑफ द एक्झिक्युटीव कमिटी वीच इलिगली रनिंग आवर कन्सर्न वॉज अबाउट दॅट नॉट द उठाक एक मात उगडास करूं वी आर नॉट अगेन्स्ट द उठा ऑर्गनायझेशन वी आर अगेन्स्ट दॅट मेंबर्स वर इलिगली ओपन दॅट surprise there is one more UTA is registered. That UTA is of 2004. This UTA is registered on 3rd July 2025. That's my ह्या फुटिंगाचेर उठा आमचे तुटा केले तोडले कळ्ळें न्ही ते बाब मंगेश आनी हो बे जो गेलो काय न्हू हेंचें जे बलिदान जें आसा काय न्हू यांच्यानी प्रकाशान गोविंदान यांच्यानी सगळ्यांनी या कंपून कळ्ळें न्ही व्यर्थ ठरयले हे म्हजे समस्त हेका आमच्या एस टी बांधकामांक हांव सांगूंक सोदता सो हे आमी चॅलेंज करतले हे चॅलेंज करतले कारण एका नांवाच्यो दोन संघटना आसूंक शकना जी उठा पळय फॉर्म जाली 2010 आनी 11 आनी जितली चळवळ आनी कितें मारामारी केली भुरग्यांनी बलिदान दिलें की आमकां असलें आमचें डिमांड बारा नाचावपाक जाय म्हणून तितून एक उठा रेजोल्युशन आमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणून जरी आमकां आमचे डिमांड मेळोंक ना न्हू हेका आमचो जबाबदार आसा फक्त गोविंद गावडे आनी हो प्रकाश वेळी इनिशियली आमी तेजे परमिशन रिवोक करपाक जाल्यार ऑब्जेक्शन फायल करतले आनी ते जर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर रिवोक करिना जाल्यार वी वील गो टू द हायकोर्ट